मुख्यमंत्र्यान भायर आयली लॉकडाऊनाची शक्यताय. वापरात मास्क आणि दवरात सोशल डिस्टन्स तोच कोविड-19 महामारीचेर उपाय. प्रमोद सावंताचे आव्हान. जिल्लो पंचायत वेंचणुको दोळ्या मुखार दवरून दाखयला नोकऱ्यांचे हायस. काँग्रेसीचो प्रमोद सावंताचेर आरोप. पोरण्या गोंयांत कॅथेड्रल्सा लागीं उब्यो जातल्यो उंचेच्यो इमारती. युनेस्को आनी इंटरनॅशनल कावन्सिल फॉर मॉन्युमेंटा कडेन केल्या हस्तक्षेपाची मागणी. ग्रेटर पणजेच्या पीडीएच्या एलाच्या नियोजन क्षेत्रात वाड करपाचो निर्णय टीसीबी विभागान घेवचो फाटी, म्हणटा विजय सरदेसाय. गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या तरी नव्यान लॉकडावनाची गरज ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा सांगलें. कोविड-19तल्यान स्वताक वाटावपाक जाय जाल्यार मास्काचो वापर करप आनी सोशल डिस्टन्सिंग बाळगून होच बरो उपाय आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. दिल्ली सारकिल्या शारांत कोरोनाचे दुसरे ल्हार पातळिल्ल्यान गोंयांतय परतून लॉकडावन सुरू करतले असो लोकांक भंय आसलो. कोरोनाचे फाटभुंयेर शेनवार दक्षिण गोंयांत 144 कलम लागू केला. ताका लागून लोकांच्या दुबावात आनीक भर पडल्या. पूण सध्या घेता तीच खबरदारी घेत अशें सांगत लॉकडावनाची शक्यताय मुख्यमंत्र्यान भायर आयल्या. अशें आसलें तरी राज्यांत येवपी जायते पर्यटक मास्का विणे आनी समाजीक अंतरा बगर भोंवतना दिश्टी पडटात. ही एक चिंतेची गजाल जावन रावल्या. गोंयांत परत लॉकडावन सध्या तरी गरज ना आनी जावचें ना. प्रत्येकान काळजी घेवपाक जाय. आमी जशें म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क वापरप हाची जर काळजी घेतली जाल्यार आमी कोरोनाचेर मात करपाक शकतले. म्हणजे गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की क्रावडान एके कडेन येवचें न्ही. त्याच बरोबर मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर कंपल्सरी आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. जिल्लो पंचायत वेंचणुकाचे फाटभुंयेर युवा मतदारांक आकर्शीत करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान 10,000 नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासन दिलां. काँग्रेसीन आरोप केला. कोविडचे फाटभुंयेर वेंचणुको घेतात जाल्यार 70 ते 80% मतदान जातलें हाची जतनाय घेवची अशें काँग्रेसीन मागलां. जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या देखून सरकारान आपली सगळी यंत्रणा वेंचणुकेचेर प्रभाव घालपा खातीर राबोवपाक सुरवात केल्या. मतदारांच्या वळेरींनी हस्तक्षेप करत मतांची बेरीज वजाबाकी सुरू केल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकराचो आरोप. तो म्हणटा 10,000 नोकऱ्यो दितले जाल्यार त्या खातीर 350 कोटींची तरतूद कशी केल्या तीवूय सांगची. पर्रीकारांनी आपल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात 10,000 नोकऱ्यो दितले अशें उतर दिल्लें, पूण अजून त्यो कोणाकच मेळूंक नात. आदी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आनी गृह आधार येवजणा खातीर निधी मंजूर करात ताणें भाजपा सरकारा कडेन मागला. Now suddenly Zilla elections they are planning, and on other side Chief Minister is announcing 10,000 jobs. So this is clear cut, without any doubt, that government is influencing the young voters. This is, you are manipulating actually the elections. आताचो मुख्यमंत्री आसा ताका फोट मारपाक कळटा, पूण तेजेर अभ्यास करना. 10,000 जॉब्स जर तुम्ही रिलीज करतात जाल्यार फर्स्ट जर मिनिमम सॅलरी जर धरली जाल्यार 350 crores तेजो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जाता फॉर अ इयर. Assume that 10,000 jobs are at the lowest, say the attendant level. I have just glanced the last year's budget. गेल्या त्या पावटीचे बजेटाची प्रोविजन 350 कोटीची केल्या काय म्हणून बजेट चेक केलें, and to my utter shock and surprise there is no provision of rupees 350 crores for these jobs. आणि तुम्ही अशें एश्युरन्स दिल्लें लोकांक की जर तुम्ही जॉब्स आमी जर लोकांक दिवपाक शकले ना जाल्यार वील बी पेईंग अनएम्प्लॉयमेंट डोल of rupees 4,000 to 5,000 per month. We want and we demand, before the release of these 10,000 jobs, please release the unemployment dole of rupees 4,000 to 5,000 as you have promised. लोकांच्या जिविताकडेन खेळून जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवपाची गरज ना, गिरीश म्हणटा. कोविड मुक्त काळात आणि भयमुक्त वातावरणात वेंचणूक जावपाक जाय. वेंचणुकांनी लोकांनी उत्स्फूर्तपणान आणि व्हडा संख्येन मतदान करपा सारकें वातावरण सरकारान निर्माण करपाक जाय अशें गिरीशाचें म्हणणें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स
ही डेमोक्रेसीचे एक भाग आणि इलेक्शन जावची. वी आर इन फेवर ऑफ इलेक्शन्स. बट वेन वी स्पीक अबाउट अ डेमोक्रेसी, democracy without people's participation is meaningless. की लोकांची सेफ्टी about COVID-19 and people's participation, these are the two core issues and both are contrasting to each other. पण जर हेल्थी डेमोक्रेसी आणि हेल्थी डेमोक्रेसीचे इलेक्शन जर एक माध्यम आसा जाल्यार त्या इलेक्शनाक लोकांचो सहभाग, लोकांची पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट. सो वी वॉन्ट गव्हर्मेंट टू एन्श्युअर that there should be at least 70 to 80% voting turnout. You ensure that if you are conducting the elections, ensure that 70 to 80% people participate, people come out for voting. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत येवपी तिनूय मेगा प्रकल्पाच्या समर्थनांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परत एकदा फुडें आयलो. कांय लोक आपलो अजेंडा फुडें व्हरपा खातीर ह्या आंदोलनाक इंधनाची पुरवण करताले असो आरोपूय ताणें केलो. वास्कोच्या कार्यकर्तो शिबिरात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. वीज मंत्र्याची बाजू घेतना मोले अभयारण्यांतल्यान येवपी विजेचें म्हत्व ताणें सांगपाचो यत्न केलो. हो प्रकल्प जालो ना जाल्यार गोंयकारांक वेवस्थीत वीज मेळची ना. इतलेंच न्हय जाल्यार उदकाचे पुरवणेचेर त्याचो परिणाम जातलो अशें ताणें एक पावल फुडें वचत सांगलें. कितें जाय आनी कितें नाका हें भारतीय जनता पार्टीक खबर आसा. काय ताका खबर आसा की कोळसो हांगाचो केन्नाच आमी वाडोवंक दिवचो ना. आसा तो कोळसो 50% कमी जातलो आनी दुसरे अल्टरनेटीव सुरू जाले काय निश्चितच आमी एमपीडीचो कोळ बंद करपाकूय पार्टिसिपेट करतना खात्री आसा. डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ताजेर बापावीन उलयलो. टमनार प्रोजेक्ट जो 400 kV लायन जी आमकां आज आमी फॅन आनी एसी लावन बसता तो जर टमनार प्रोजेक्ट आयलो ना जाल्यार 2 वर्सांनी गोंयांत लायटीचो शटडावन घेवचें पडटलें. जे इतर राज्यांनी 4-4 वरां 5-5 वरां शटडावन जे आमी घेता ते उदकूय मेळचें ना आनी पावरूय मेळची ना कारण इट इंटर डिपेंडंट. कारण शेवटी पावर शॉर्टेज जाली जाल्यार उदकाचेरूय परिणाम जातलो. लोकांक कळना. इलेक्शन अजेंडा आसा. इलेक्शन अजेंडा कित्याक हें जाल्यार बंद कर तें जाल्यार बंद कर हें काय तर ऑब्स्ट्रक्शनाक आनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे आज आमी सगळ्यांनी पळयलो. मांडवीचो 3रो पूल कंप्लीट केलो. आमी काणकोणचो बायपास जाका मनोहर पर्रीकर बायपास आमी म्हणटा 21 किलोमिटराचो रस्तो फक्त 7 किलोमिटर 1.5 वरांनी रस्त्याक आमी 4 मिनटांनी आयज क्रॉस करता. हेका म्हणटा डेव्हलपमेंट. आनी तीच डेव्हलपमेंट परत एकदा आमी गोंयांत करता. ती डेव्हलपमेंट अडोवपा खातीर काही जाणांनी अजेंडा थारायला. बंद पडिल्लो गोंयांतलो खण वेवसाय परतून सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात अशें ताणें सांगलें. पळयात. मायनिंगेचोय प्रश्न सुटावो जालो नसत जाल्यार आर्थीक बाबतींत गोंय फाटीं उरचें ना आनी डेव्हलपमेंट करपा खातीर जाय तो आदार जाय तो निधी आमी 68th इयर लिबरेशन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. TCP विभागान ग्रेटर पणजेच्या PDAच्या एलाच्या नियोजन क्षेत्रात वाड केल्या. देखून पोरण्या गोंयांत कॅथड्रेस सावन 100 मिटरच्या अंतरार उंचेल्यो इमारती उब्यो जाल्ल्यो दिश्टी पडटल्यो. आयतार दिसा गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान आरोप केलो. युनेस्को आनी इंटरनॅशनल कावन्सील फॉर मॉन्युमेंट्सान हातूंत हस्तक्षेप करचो अशें आपणें बरोवन कळयल्याचें विजयान सांगलें. विजय सांगता TCP बोर्डाचे मिटिंगेंत 20 नोव्हेंबराक एलाचें नियोजन वाडोवपाच्या प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. आपणे 24 नोव्हेंबराक हो मुद्दो उपस्थित केल्लो अशें विजयाचें म्हणणें. पूण खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान TCP मंत्र्यान वा ग्रेटर पणजेच्या PDA अध्यक्षान प्रतिक्रिया दिली ना. 3 डिसेंबराक सेंट फ्रांसीस झेवियर फेस्ताच्या निमतान तरी हो प्रस्ताव फाटीं घेवचो अशें ताणें सरकारा कडेन मागलां. आयकात विजयाक. एला विलेज म्हणटा ती ग्रेटर पेडणेम PDAन भितर घेवपाची प्लॅनिंग एरिया म्हणून वाडोवपाची. हाजो अर्थ असो जाता की कॅथेड्रल जे ओल्ड गोवाचे मेन इगर्ज हाजे म्हऱ्यान 100 मिटर म्हऱ्यान व्हडल्यो बिल्डिंग्यो येवंक शकतल्यो. 3 डिसेंबर मेरेन गोंय साहेबाच्या फेस्ताच्या दिसा मेरेन हें तुमी हो प्रपोजल फाटल्यान घेतला म्हणून अनावन्स करचो. नाजाल्यार हो आमी कन्सिडर करचे ना म्हणून अनावन्स करचो.
पूण तांणी असलें कांयच आज मेरेन करूंक ना. म्हणून आय एम अर्जिंग द इंटरनॅशनल कल्चरल कम्युनिटी, especially the UNESCO as well as the ICOMOS, to protect Goa's, to help the people of Goa protect Goa's history and Goa's heritage. इतिहास असो सांगता की 1986 ओल्ड गोवा ही एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्कोन डिक्लेअर केली. ती राखपाक आमकां आमची कर्तव्य जाता. आनी गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दक्षिण अंदमानाचो दर्या, दक्षिण पूर्व बंगालचो उपसागर आनी हिंद महासागराच्या वाठारात उण्या दाबाचें क्षेत्र तयार जालां. फुडल्या 36 वरांत थंय डिप्रेशन तयार जावपाची शक्यताय आसा. अशें आसलें तरी गोंयाचेर मात ताचो परिणाम जावचो ना. फुडले 5 दीस गोंयांत सामान्य वातावरण आसतलें, हवामान खात्याचो अदमास. गोंयांतले चडांत चड तापमानात उणाव जाल्ल्याचें हवामान खात्यान निरीक्षण नोंदयलां. कमाल तापमानय सामान्य तापमानाच्या खाला आसलें. मुरगांवां चडांत चड 31.3 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 22.0 डिग्री सेल्सियस तापमान आसलें. गोंयांत कांय कडेन मळबात कुपां दाटिल्लीं दिश्टी पडूं येतात. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें 33 ते 22 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उणाव तयार जावं येता. फुडले 5 दीस वातावरण सामान्य उरतलें. मळबात कांय कडेन कुपां दिश्टी पडटलीं. चडांत चड तापमानय सोंसपा सारकें उरतलें. चडांत चड तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस. मुरगांवांतल्यो ह्यो तापमानाच्यो नोंदी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.